गोवा फायट कोविड-19 आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे देशाक संबोधन केल्या उपरांत तांच्यांनी ज्यो गजाली सांगल्या त्यो गजाली सगळ्या राज्यांनी फॉलो करप हे गरजेचें आसा. गोंयांतले सगळे सुजाण नागरीक आयज पर्यंत कोविडांतल्या महामारीक सगळे सहकार्य करीत आयिल्ले आसा. हांवें काल तुमचे धन्यवादूय म्हटलां आनी आयजूय बी परत फुडें 3 मे पर्यंत हो लॉकडावन कंटिन्यू केला. ताका सगळे जाण सहकार्य करतले, सहकार्य करचें हेजी अपेक्षा. तांच्यांनी काही गजालीक रिलॅक्सेशन, इकॉनॉमिकल एक्टिविटीक रिलॅक्सेशन म्हटलेलें. आमकां दिसतालें की ते 15 तारखेच्या पर्यंत येतलें. तो सगळो विचार करून आमी काही गजाली 15 तारखेच्यान सुरू जावच्यो हाज्या दृश्टीन आमी पावलां उचललेलीं. काही सर्क्युलर्स डिपार्टमेंटांनी आमच्या काडलेलीं. पूण हांव परत तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक कळोवपाक सोदतां, आमी सरकारी ऑफिसां सुद्दां काही प्रमाणांत सुरू करपाची म्हटलेलीं 15 तारखेच्यान. ती पोस्टपोन करून आमी ती 20 तारखे पर्यंत व्हरता आनी ताजो निर्णय 20 तारखेच्या दरम्यान जातलो. ताज्या खातीर सगळे एड्युकेशन डिपार्टमेंट आसतलें किंवा सरकारची बाकी सगळीं डिपार्टमेंटां आसतलीं, तेंच्यांनी हे सगळे निर्णय 20 तारीख पर्यंत फुडें व्हरचे. आमी कदंबा बसीस सुद्दां ज्यो फाल्यांच्यान सुरू करपाच्यो म्हटलेल्यो त्यो बसीस सुद्दां आतां डिसिजन न जाता त्यो 20 तारखेच्यान हो निर्णय फुडें वयता. ती सगळ्यांनी ह्या बाबतींत सहकार्य करचें. आमी व्हॉलंटियर पासीस आनी परमिशनां दिल्लीं, म्हणजे जो निर्णय 14 तारखेचो पर्यंत निर्णय ग्रहीत धरून आमी ही सगळीं डिसिजनां घेतलेलीं. ते सेम सगळीं परमिशनां, सगळे व्हॉलंटियर पासीस आसा तशे आमी 3 मे पर्यंत कंटिन्यू करता. तांकां सगळ्या जाणांक हे वेगळी परमिशनां येवपाची गरज ना, वेगळे व्हॉलंटियर पासीस घेवपाची कोणीच गरज ना. ती तेंच्यांनी सगळ्यांनी ते 3 मे पर्यंत कंटिन्यू करचे. ज्या कंपनीक, ज्या हॉस्पिटलाक, ज्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट आतां पर्यंत आमी परमिशन दिलां, इंडस्ट्रीक आसतलें, त्या सगळ्या जाणांनी आपली म्हणजे ट्रॅव्हल पास इशू केल्ले आसा. ते सगळे ट्रॅव्हल पास हे वॅलीड आसा आनी ते सगळे ट्रॅव्हल पास हे जवळपास 3 तारखे पर्यंत वॅलीड उरतले. त्या खातीर तांकां वेगळ्या परमिशनाक कोणूच डेप्युटी कलेक्टरा कडेन किंवा बाकीच्या आनी कोणाच कडेन येवपाची गरज ना. 3 मे पर्यंत तेंचे सगळी परमिशन्स आनी कलेक्टर पासीस हे सगळे वॅलीड पासीस ठरतले. ओके. त्या खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन दिल्ल्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शनाच्या उपरांत म्हाका दिसता आमच्या वयर तेंच्यांनी झोनींग केलां. खंयची केस डिटेक्ट जाल्या उपरांत की एकूय केस जर थंय पॉझिटीव नासत जाल्यार तो झोन हो ग्रीन झोन म्हणून डिक्लेअर केलो वयता. आमचो सावथ गोवा झोन हो ग्रीन झोन आसा. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हो ग्रीन झोन आसा. आमचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हो रेड झोन आसा. बट आमकां इनिशियली सावथ गोवानूय एक केस मेळिल्ली. ती केस आतां नेगेटीव, म्हणजे कोवीड नेगेटीव जाली म्हणून आमचो तो डिस्ट्रिक्ट जो आसा हो आमचो ग्रीन झोनान येयल्लो आसा. ओके. हाजो अर्थ म्हणजे सावथ गोंयान सगळें सेफ आसा, सगळें कितें आमी भायर नाचचें अशें न्हू. परत सांगता, आमकां सोशल डिस्टन्सींग आनी सगळ्या गोश्टीचें फॉलो जें आसा हें दोनूय कडेन करप, म्हणजे सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टान हे दोनूय कडेन करप गरजेचें आसा. ओके. माननीय पंतप्रधानान आमकां ज्यो सप्तपदी सांगल्या त्यो सप्तपदी फॉलो करप ह्यो गरजेच्यो आसा. म्हाका दिसता तांच्यांनी पयल्यान पयलीं म्हटलां आनी ह्यो गजाली गोंयकारांनीय बी तितक्याच कडक रित्या पालन करप. पयलीं तेंच्यांनी म्हटलां टेक केअर ऑफ एल्डरली पीपल. आपल्या घरांत आसतले जाणटे जेंकां म्हणजे दुयेंत आसात, डायबिटीज आसतली, प्रेशराचें आसतलें, खूब क्रॉनीक दुयेंतां आसा, तांकां सांबाळप खूब गरजेचें आसा. तर तें हांवें परत सांगलां, म्हणजे कॅरियर जावन तांकां दुयेंत ते फोकस जावंक शकता म्हणून ते जे आसा पळय न्ही तांची काळजी घेवची. सेकेंड, मेंटेन हायजीन. आमी आमचो फेस कवर करचें, आमी आमचो मास्क वापरचो. म्हणजे भायर येता तेन्ना ह्या सगळ्या गजालींची काळजी घेवप हें गरजेचें आसा. त्या खातीर फेस कवर करप, मास्क वापरप हें गरजेचें आसा. आमी तांच्यांनी म्हटलां की फॉलो एडवायस,
आपली इम्युनिटी स्ट्रेंथन करपा खातीर आयुष डिपार्टमेंटान काडलेले सर्क्युलर तेंच्यांनी फॉलो करा म्हटलां. आमी ऑलरेडी आयुष डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर सर्क्युलेट केला, लोकां मदीं आसा, तो तेंच्यांनी फॉलो करचो सगळ्यांनी. आमी आरोग्य सेतू ॲप हो डावनलोड करचो. परत परत सांगता, आरोग्य सेतू ॲप हो सगळ्यांनी डावनलोड करप गरजेचो आसा. टेक केअर ऑफ पुअर पीपल, म्हणजे त्या खातीर आपल्या परिसरांत आसलेल्या गरीब कुटुंबाची काळजी घेवची. हाज्या खातीर आमी एक सगळ्यात मोठें डिसिजन आमी कालच्या मिटिंगेन घेतला. प्रत्येक पंचायतीक आमी 25,000 रुपयाचो खर्च करपा खातीर प्रोविजन केला. तांच्यांनी BDO कडल्यान मागीर ते क्लेम करचे. आपल्या पंचायत एरियेन आसलेलो गरीब कुटुंब, म्हणजे बरेच जाण आमकां विचारता गोंयकारांची तुमी काळजी घेना काय म्हणून. तेंच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां कडधान्य दिवचें. पंचायतीक रायट उरता. तांच्यांनी 25,000 रुपया खर्च करून ती गरिबाची व्याख्या, म्हणजे सगळ्या जाणांक फुकट पंचायतीन दिवचें न्ही. आयच्या घडीक एकदां सगळे जाण फुकट मागता, बट त्या पंचायत बॉडीन ठरोवचें अत्यंत गरीब परिस्थितीत कोण आसा, गांवांत घर आसा, ताका 25,000 रुपया पर्यंत खर्च करचो आनी तांकां कडधान्य जें आसा गरजेचें आसा त्या खातीर हें गरजेचें पावोवचें. जें माननीय मोदीजीन म्हणटा टेक केअर ऑफ पुअर पीपल, गोंयकारांनी आपुणून खूब NGOनी घेतला. ओके, अजूनही प्रत्येकान आपल्या फॅमिली सहीत, म्हणजे वेगवेगळ्या आपल्या शेजाऱ्याक रावपी असो गरीब कोण आसा जाल्यार तेजी काळजी घेवची. इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनाची काळजी घेवपाची गरज आसा. त्या खातीर प्रत्येक पंचायतींनी आमी 25,000चो जो विकर पंचायती आसात, ज्यो थोड्यो वेल टू डू पंचायती आसा, तेंच्यांनी 25,000 रुपया आपल्या फंडांतले खर्च करचे. बट विकर पंचायतींनी आसा तेंच्यांनी खर्च करचे आनी ते BDO कडल्यान तेंच्यांनी क्लेम करचे, कारण तेंच्या कडेन तितके पयशे खर्च करपाचें प्रोविजन ना. म्हणून हो निर्णय गोंय सरकारानूय घेतलेलो आसा. एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन्स, आमी सगळ्यांनी म्हणजे आपल्या एम्प्लॉयरच्या कामगाराच्या बद्दल सहानुभूती दवरून ताका ताचो पगार जो आसा हो दिवपाक जाय. हाजी सरकारानूय बी तितकेच स्ट्रिक्टली सगळ्यांक सांगलेलें आसा. रिस्पेक्ट द कोरोना वॉरियर्स, आमी जे गोंयान खूब बरी गजाल आसा. अजून एक सुद्दां कंप्लेन अशा बाबतींत आमकां दिसून येवंक ना. आमचे हेल्थ स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्स जे सर्वंट काम करता तांचो रिस्पेक्ट आमी करताच. ताज्या बरोबर आमकां जी फक्त एक केस जर सोडली, म्हणजे एकटे घुंवळून पडले, आमकां त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता की कदाचित म्हणजे काही कारणां खातीर आसतलें. आनी एक आमचो स्टाफाक फक्त बारीकशी एक इंजरी जाली, तो वयता आसतना ताका गाडी बारीकसो ताका एक इन्सिडन्स जालो, त्या बद्दलूय आमकां सिंपथी आसा. एका घरान सोडलें जाल्यार गोंयांतल्या आतां पर्यंत सर्वे केल्ल्यांनी कोणीच म्हणजे तेंच्या बद्दल वयल्यान बरी सद्भावना की ते आमच्या खातीर आपल्या घरान आयल्या, ही सगळे गोंयकारांची भावना आसली. अशाच पद्दतीचें सहकार्य आयज आनी फाल्यां ह्या सगळ्यांनी दिवचें. अशा खातीर म्हणजे आमी जाका म्हटलां की आमी सगळ्यांनी तेंचो कोरोनाच्या ह्या लढाईत वावुरपी सगळे सैनीक म्हणपाक जाय आमी, म्हणजे डॉक्टर्स पासून ते आमचे हितूर काम करपी सर्वेयर सुद्दां, हे तितकेच आमकां म्हत्वाचें आसा. त्या सगळ्या जाणांक आमी रिस्पेक्ट करचो. ही सप्तपदी जी आसा ही गोंयान फॉलो करप ही गरजेची आसा. गोंयान सगळे जाण फॉलो करतले अशें म्हाका दिसता. ओके, आमच्या सायडीन हांव एक गजाल तुमच्या माध्यमांतल्यान मुद्दामून सांगता. हांवें आतां जावं न्यूज पळयतालो, रत्नागिरी आनी सिंधुदूर्ग हे दोनूय ऑरेंज झोनान आसात. त्या खातीर आमच्या कडल्यान सायडीक येवपी बेळगांव डिस्ट्रिक्टान पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळा रिपोर्टाच्या प्रमाणे. त्याती आमच्या कडेन येवपी लोक आमी इतके सतर्क आसपाक जाय, गोंयांतले लोक सतर्क आसपाक जाय. बावंड्रीचेर हांवें परत आतां आनिकूय बी स्ट्रिक्ट करपाक लायलां. आनी जे सॅनिटायझर टनेल झोन जे आसा ते आमी 8य बावंड्रीचेर म्हणजे चेकींग करपाचो मागीर, बट टनेल झोन आमी चॅक करता. फक्त आयज आमकां मॅडिकली जर परमीट केलें, हेल्थ डिपार्टमेंटाकूय सांगलां की ते व्हेरीफाय करून दिया. तितूंतल्यान पास आवट म्हणजे प्रत्येक ड्रायव्हर सुद्दां येयल्लो त्या टनेल झोनांतल्यान वयचो तें आमी म्हटलां. आनी वेळ पडले जाल्यार फाल्यां म्हणजे आज मॅडिकली जर एप्रूव जालें जाल्यार आमी ते टनेल झोन जेंच्यांनी म्हटल्या सॅनिटायज केल्ले टनेल झोन, म्हणजे ड्रायव्हरान आपली गाडी उबी करची, ड्रायव्हर त्या टनेल झोनांतल्यान वयतलो म्हणजे तो सॅनिटायज जातलो आनी मागीरूच ती गाडी जी आसा ही गाडी आपली फुडें घेवन येतलो. गाडयेर फक्त गाडी आनी एकूच तेजो दुसरो ड्रायव्हर किंवा क्लिनर हे दोनूच मनीस आसतले. आतां हांवें परत आनीक चॅक करपाक लायला ती गाडी केन्ना एंट्री जाल्या आनी ती खंयच्यान भायर वयतली. म्हणजे तेणी येवन सुद्दां रावचो न्ही गोंयान. आयज जर तो गाडी घेवन येयला जाल्यार सांजचो पर्यंत तो पास जावचो. तो गाडी हांगासल्यान तेणी भायर काडला, जर तो कारवारच्यान वयतलो म्हणजे आमच्या पत्रादेवी चेक पोस्टा वयल्यान तेणी गाडी भितर घेतली जाल्यार पोळ्याच्यान भायर सरतलो जाल्यार तेणी आपली गाडी दिवची.
परत ती थंयसर गाडी भायर सरली काय ना हें चॅक केलें वतलें, कारण तो मनीस परत गोंयांत खंयसरूच रावचो न्ही आनी तो खंय रावता सुद्दां आसत जाल्यार तितकी ताजो ट्रॅक दवरपाचें काम हें आमी आमच्या चॅक पोस्टाचेर आसलेल्या लोकांक सांगलां. म्हणजे मात सुद्दां आमी खंयसरूच चान्स घेवपाक तयार ना. म्हणजे एखादी सांगलीच्यान ड्रायव्हर येयलो तो खंय तरी हांगा रावलो, कोणाच्या तरी संपर्कान येयलो, हें सुद्दां जावचें न्ही. इतकी मायन्यूटली आमी आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव लेवलाचेर आमी तें ऑब्जर्व करता, फॉलो करता. ओके, त्या खातीर सगळ्या लोकांनी सहकार्य दिवचें. ओके, हेजी गरज आसा. आमी 10वेच्या भुरग्यांच्या सगळ्या तेंच्या टिचरांनी कंटिन्युअसली संपर्कान रावचें म्हटलें. हांवें कालूच इन्स्ट्रक्शन दिल्ली एक्चुअली, त्या ती सर्कुलरूय तसो काडला की जरी परीक्षा पोस्टपोन जाली, 10वेचे भुरगे रिलॅक्स आसचे न्ही, तेंच्यांनी आपली परीक्षा जी आसा फुडें आसतली. 12वेचे टिचर्स जे आसा तेंची निटाची एग्जाम जावपाची आसा म्हणून 10th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्ड हे टिचर फोनाचेर कंटिन्युअसली आपल्या सगळ्या भुरग्यांक तेंच्यांनी फॉलोअप करचो. तांच्यांनी ते स्टडी करता काय ना फॉलोअप करचो, ह्या खातीर कंटिन्युअसली तेंच्यांनी तांच्या संपर्कान रावचें, तांकां गायड करचें. अशा पद्दतीचे गायडलायन जी आसा इशू केल्ली आसा. ओके, एक म्हाजो स्टेटमेंट जो कालच्या नॅशनल चॅनलाक एका दिलो तो रॉंग रित्या इंटरप्रेट केलो वता. आमी टुरिजमाक सदोदीत वेलकम केल्ले आहा. अतिथी देवो भव, अजुनूय सांगता की आमी सदांच वेलकम केल्या. बट हें सगळें सिच्युएशन नॉर्मल जाल्या उपरांत गोंयांत टुरिजम सिजन हो सुरू जातलो. आमी टुरिजम बंद दवरतले असो विशय ना, बट हें सगळें कंट्रोल जावप. ओके, ताज्या खातीर काही प्रमाणात रेस्ट्रिक्शन्स आतां आसा, पण आमी टुरिजम हें सदोदीत वेलकम केलां. त्या खातीर हें सिच्युएशन नॉर्मल जावपाची थोडीशी वाट ही आमी पळोवपाची गरज आसा. हें म्हाका मुद्दामून सांगपाचें आशिल्लें. काही जाणांनी तें रॉंग रित्या तेजो अर्थ घेतलेलो आसा. ओके, अजून एक सोशल मिडियाचेर म्हणजे आमी लेबरांक पयशे दिले 8,000. हांवें काल सांगलां आनी हांव प्रावडली आयजूय सांगता. 8,500 न्ही, आयज हांवें चॅक केले 11,000 दिले. हांवें तें लिस्टूय हाडलां. लोक जो अपशब्द वापरता, म्हाका तो शब्द वापरपाचो गरज ना की हांकां पयशे दिले तेमकां ना. तुमी नांवां पळयात. हांवें 1,000चें लिस्ट हाडलां, जाय जाल्यार तुमी व्हेरीफाय करूं शकता. हितूंतलो फक्त एखादो दुसरो मनीस म्हणजे ही सगळी नायक आसतलो, केळुस्कार आसतलो, च्यारी आसतलो, मेंडीस आसतलो, फ्रेंडांडीस आसतलो, हे कोण लोक? हे गोंयकार न्ही. 11,000 जाणांक जे पयशे दिले पळय न्हू, हांव सांगता हे निव्वळ भितरले जवळपास 10,500 लोक जे आसा पळय न्ही, हे ओरिजिनल गोंयकार आहात पयलीं पासून. आमी प्रावड आसपाक जाय की हे लोक कन्स्ट्रक्शनान काम करता. जेंकां ज्ञान ना, जेंकां म्हायती ना, जेंच्यांनी आपलें अज्ञान जें आसा पळय न्ही, हें सोशल मिडियाचेर म्हणजे हें करचें न्ही, धाडचें न्ही. पयलीं पळोवचें, पयलीं व्हेरीफाय करचें आनी मुख्यमंत्री कितें करता हें समजून घेवचें आनी मागीर उलोवचें. हांव जो हांगा आसा, प्रत्येक गोश्ट जी करता ती आमच्या गोंयकारांक कसो फायदो जातलो, गोंयकारांच्या आरोग्याची कशी काळजी घेवची हेजो बारकायेन विचार करता आनी मागीरूच तो निर्णय घेता. त्या ती आपल्याक जी गजाल खबर नासता तिजेर मेळ्ळ्या सोशल मिडिया म्हणून तिजेर उलयत रावप, ताचो कांय ताळतंत्र ना. जाय जाल्यार तुमी व्हेरीफाय करूं शकता. हांवें फक्त 1,000 जाणांचें, कारण तें प्रिंट आवट काडटलो जाल्यार म्हाका 11,000चें लिस्ट आहा. तुमी पळोवचें, हितूंची सगळीं नांवां आसा. हांवें मुद्दाम टीक करपाक लायलें हांवें. तर तो म्हणटा आतां एखादो दुसरो सुद्दां म्हणजे शेख हो गोंयकारूच आसतलो कोण तरी, तो मुस्लीम भावूय आमचे आसात. ओके, ते कोण तरी म्हणजे ते हांव मुद्दाम बारीक सगळें टीक करून पळयलें. पळयल्यार 100% जे आसा पळय न्हू हे गोंयकार आसा. त्या खातीर चुकीचो समज घेवचो न्ही की हे आमी पयशे भायल्यांक दिवपाक गेले. आनी दुसरी गोश्ट, कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड हो 1% जो कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या गायडलायन्सानुसार तेजे पयशे डिडक्ट करून त्या एकावंटाचेर जमा जाता. सरकाराच्या ट्रेझरींतले पयशे तितूर केन्नाच वचोंक ना. अशे 270 कोटी रुपया जमा जाल्ले आसा. हांवें म्हाज्या मतदारसंघात फाटले फावटी सभापती आसतना म्हाजें कन्स्ट्रक्शन लेबर आशिल्लें, हांवें रजिस्टर्ड करून घेतलें. म्हाका खबर आहा, म्हाज्या पूर्ण पंचायतींतले 500 जाण लेबर आहात भितर. अरे काम करचें पयलीं. आतां म्हाका खबर आसलें म्हणून हांव सभापती आसतना हांवें ताका व्हेलो, कन्स्ट्रक्शनान काम कोण करताले तांकां रजिस्टर्ड करूंक लायलें. तांकां कांयच फायदो मेळ्ळा. हें सगळ्यांनी करपाची गरज आसता, फक्त उलोवपाची गरज नासता. आमी प्रवृत्त करपाक जाय काम करपाक. बेश्टेच उलयलें म्हणून जायना. अरे कोण काम करिना म्हणून भायलो लोक कोण तरी येता हांगा तें काम जाता. आमी ही गजाल आतां म्हाका दिसता स्कोप आहा. सगळ्यांनी काम करपाक लागपाक जाय. सगळ्यांक आयज शेतान गरज आसा खूब मोठ्या प्रमाणात, की कसलेंच शेताचें काम जें आहा पळय तें फाटीं हाडलां. आमी तें काम करपाक सुरू करपाक जाय. आज म्हाका दिसता आयज पळयता वेजिटेबल मोठ्या प्रमाणात आहा, वेजिटेबल रोवपाक सुरू करपाक जाय. आयज चिकन जाय आनी तांतयां जाय, ती भायली कित्याक येता तर?
हांवें म्हाजें आतां CMO ऑफिस कामाक लागलां. आमी मोठ्या प्रमाणात चिकन हांगा कशें तयार करूंक शकतले, आमी सुरू करपाक जाय मरे. मागीर आनीक म्हाका दिसता भायले लोक येवपाची गरज लागची ना. टिका करप खूब सोंपें आहा, काम करप खूब कठीण आसा. आनी फाटल्या 1 वर्स 1 म्हयनो सुमार जाय दिलो म्हाका. हांव कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या विशयाचेर स्टडी करता, वेगवेगळ्या विशयाचेर काम करता. आमी आनी एक खूब बरें डिसिजन घेतलां, हांव तुमकां मुद्दामून कळपाक जाय म्हूण सांगता. आमी प्रत्येक ग्रामपंचायत ही सस्टेन कशी जावची, मॉडल पंचायत कशी जावची, म्हणजे 191 पंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटी हेजो अभ्यास करपाक सुरू केला. आनी हेजो अभ्यास जो आसा पळय न्ही, हे कॉलेज लेवलचे जे सगळे प्रोफेसर्स आसात, हे ते इन कन्सल्टेशन वीथ द डिपार्टमेंट, इन कन्सल्टेशन वीथ द पंच ह्या प्रत्येका कडेन उलयतले, तांच्या कडेन मिटींग करतले. आनी त्या पंचायतीन इकॉनॉमीक रिवायवल करपा खातीर आमी जरी इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी काडल्यात, बट तेज्या भायर वेगवेगळ्या पद्दतीन कामां सुरू केल्या. त्या पंचायतीन आमी प्रोड्यूस कितें करूंक शकता, त्या पंचायतींतले आमी मार्केट लिंक कितें करपाक शकतले, त्या पंचायतीन आमकां कशा पद्दतीचे स्किल्ड जे भुरगे आहा ते कितें जावपाक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल एखादी मोल्या पंचायत आसतली आमची, जी थंयसर बेळगांवच्या तेंकोन आसा, जाल्यार एखादी आमची हांगा कलंगूट पंचायत आसतली, तिका ट्युरिजम रिलेटेड एक्टिविटी आमी प्रमोट करूं शकतले, स्कील करूं शकतले. हाजो मॉडल म्हणजे हांव सांगता मे म्हयन्याच्या एंडाक 191 पंचायतींचो प्रत्येकाचो मॉडल रिपोर्ट म्हणजे आमचो डायरेक्टर बाब प्रसाद लोलयेकर आनी बाब मायकल डिसोजा जो जिपाडात काम करता, हे दोगूय कंबायनली मेळोन सगळ्या कॉलेजींतले एडेड आनी हे ते सगळे जाण पुराय म्हयनोभर वेगवेगळ्यांच्या कन्सल्टेशनान, म्हणजे आतां परत कशी सर्वेचेर टिका जावंक लागली, रोखडेच लोक हेजेरूय टिका करूंक आहा. हें बरें काम सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनान ते करपाक लागतले. नॅशनल डिजास्टर आनी स्टेट डिजास्टर आसतना सगळ्या पद्दतींनी आपलें कॉन्ट्रिब्युशन राज्या खातीर दिवप हें गरजेचें आसता. आनी अशा पद्दतीचें काम आमी हें सुरू केलां. त्या ती वेगवेगळे म्हणजे प्रत्येकान आपलें वेगवेगळें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा हें स्टेटीक, म्हणजे थोडे जाण पयशे कॉन्ट्रिब्यूट करता, थोडे जाण आयडिया कॉन्ट्रिब्यूट करतले, ह्यो गरजेच्यो आसा. कोणा कडेन सगळेच जाण पयशे कॉन्ट्रिब्यूट करूंक शकता. थोडे जाण थंय मोफत अन्नदान्य करता, थोडे जाण मोफत मास्क वाडटा, थोडे जाण आपली नॉलेज शेअर करता. सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करपाची गरज आसा. जाका दिसता तेंच्यांनी एका दिसाचो पगार दिलो, वेगवेगळे अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली स्टेटी खातीर करप गरजेचें आसा. हांवें त्या लेबराचेर सांगता आसतना त्या खातीर सांगलें, म्हणजे हे 11,000 लेबर जे कन्स्ट्रक्शनान काम करता, जे कंपनीनी काम करता, हांवें ताका आजुनूय सांगलें ते 2,300 आतां पर्यंत म्हाका लिस्ट मेळ्ळा, म्हणजे जेंचो पगार वेजीस कमी आहा हांकां सांगलां. ते आजुनूय थोडे जाण आसूं शकता ते 2,300 पर्यंतचे इंडस्ट्रीनी काम करताले जेंचे वेजीस कमी आहा. आमकां सेंट्रलान सांगलें म्हटल्या उपरांत तेजे परत त्या डिपार्टमेंटा कडेन काम करून आमचे म्हणजे आमचो चीफ सेक्रेटरी परिमल राय पासून सगळे सेक्रेटरी हे वेगवेगळ्या पद्दतीन आपली तकली लायता आनी वेगवेगळें काम करपाचें पळयता. आमचो जो लेबर सेक्रेटरी बाप हो संजय कुमार आनी जे लेबर कमिशनर हे दोगूय काम करून तेंच्यांनी ती स्कीम डिझायन केल्या. बाकीच्यांनी राज्यांनी सुरू करच्या पयलीं आमी केल्या. काही गजाली आतां आमच्यो घेवन बाकीची राज्यां फॉलो करपाक लागलेले आसा. त्या खातीर हांव खरोखरूच म्हजी पुराय टीम, चीफ सेक्रेटरी आनी तेंची पुराय टीम ह्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. दे आर डुईंग व्हेरी गूड जॉब. आनी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो बऱ्यो स्किमी कश्यो इम्प्लिमेंट करप, लोकां पर्यंत कश्यो पावप, ह्या खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीची कामां जी आसा ती हांगा ह्याच पद्दतीन सुरू जाल्ली आसा. ती खूब आमकां म्हणजे सांगता आसतना खूब बरें दिसता की वेगवेगळे कालच्या म्हाका दिसता आमचो हेल्थ सेक्रेटरीनी डिक्लेअर केलें की आमी डिक्लेअर आसा तेजी न्यूजूय बी म्हणजे आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट तेजी न्यूजूय ऑलरेडी हायलायट जाल्या सेंट्रल लेवलाचेर. आमकां प्रावड दिसता आमी 13 तारखेच्या उपरांत म्हणजे आपल्या 3 तारखेच्या उपरांत कदाचित 17 तारखे पर्यंत आमी नॉर्थ गोवा सुद्दां ग्रीन झोनान वचूंक शकता. म्हणजे आमकां जर आनी केस जर मेळ्ळी ना न्ही जाल्यार नॉर्थ गोवा सुद्दां आमचो ग्रीन झोनान थोड्या दिसांनी वयतलो. हे सगळें सोंपयता आसतना हांव 2 दीस फक्त कालच्या मिटिंगेचे काही गजाली ह्यो तुमच्या मुखार दवरता. काही जे पॉयंट्स आमी हायलायट केल्या. ओके, अजूनही आमी थर्मल गन मोठ्या प्रमाणात मागयता. ज्यो थोड्योश्यो इंडस्ट्री सुरू जाता तांकांनी आमी म्हटलां की तेंच्यांनी थर्मल गन वापरचे, टेम्परेचर चेक करचे. आमकां थोड्यांनी भायले आपले लेबर्स हाडपाक आमी तांकां परमीट करूंक ना. परत सांगता म्हणजे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री अजुनूय बी आमी परमीट करूंक ना. आमच्यो काही जाग्याच्यो OPD ज्यो आसा जे सब सेंटर RMD सुरू जाल्या, उरलेल्या जाग्याच्यो OPD ह्यो टप्प्या टप्प्यान आमी सुरू करपाक सुरवात केल्या आनी उरलेले बी ते मोठ्या प्रमाणात सुरू करतले. आमकां लागता जरी आमी म्हणजे सेफ झोनान आसले जाल्यार आमी वेंटिलेटर PPE जे आमकां मागोवपाक जाय तितको आमी इनफ सफिशियंट स्टॉक जो आसा हो आमी PPE पासून मास्क आसतले किंवा वेंटिलेटर आसतले हे स्टेटींतल्यान हाडून दवरतले. इन फ्युचर सांगून जो केन्ना एमर्जन्सी कितें लागतली
ही सांगपाक शकना. हावज टू हावज सर्वेक खूब बरो रिस्पॉन्स आयजूय मेळटा. आयजूय खूब जाणां कडल्यान हांवें रिव्यू जो आसा पळय न्ही तांचे कडेन पर्सनली हाजेर घेतलो. एसेन्शियल गुड्स जे आसा पळय न्ही हे मोठ्या प्रमाणात आमकां अवेलेबल आसा. ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत मेळपी सगळो कोटा 50% आतां पर्यंत लोकांक पावलो. APLच्या बाबतींत आमी पॉझिटिव्हली विचार करता. अजून डिसिजन जावंक ना, तोय विचार आमी सुरू केला. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान म्हणजे जशें दूद सगळी कडल्यान लागीं केल्या वता ताका आनीकय इन्स्ट्रक्शन दिलां. भाजी तशीच त्याच पद्दतीन तेंच्यांनी सेंटरा करून ती गोळा करची. मोठ्या प्रमाणात लोकांची भाजी लोकल भाजी जी आसा ती गोळा करून तांच्यांनी विकची ही तांकां इन्स्ट्रक्शन्स गेल्या. आमी प्रोडक्शन ऑफ द मास्क फेस कवर्स आमकां रेडी करपाक जाय. मोठ्या प्रमाणात आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंटां ती तयार करपाक लागला. तो कमीत कमी कोणीच हायर रेटीन विकत घेवपाची गरज ना. आपल्या घरा कडेन तयार करात. आपूण तयार करून स्वता मास्क घेवचो. कोणी विकत घेवचो न्ही. हें हांव परत परत सांगता. ओके. हांवें ऑलरेडी ते इकॉनॉमीक रिवायवल पंचायत लेवलाच्या पर्यंत म्युन्सिपालिटी लेवलाच्या पर्यंत आमी कशा पद्दतीन करपाक सांगलां तें सांगलें तुमकां. ओके. आमी 20,000 रूम पर्यंत सुद्दां गोंयांत अवेलेबल आसा. म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार आमी शॉर्टलिस्ट आनी पळोवन दवरला. म्हणजे आमकां गरज लागली फाल्यां सकाळी सीफेरर किंवा तांकां हांगा हाडून क्वॉरंटायन करपाचें जाल्यार 20,000 रूम पर्यंत सुद्दां म्हणजे गोंयांत अवेलेबिलिटी आसा. वेळ पडल्यार आमी नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंतर्गत आमी NRI अफेर्साच्या माध्यमांतल्यान कळयलां ऑलरेडी की आमच्या कडेन सोय आसा म्हणून अवेलेबल. ओके. बसी आमी म्हटलेल्यो बट त्यो बसी हांवें परत एकदां कॅन्सल केल्यो. पंचायतीचो विशय आमी 25,000 पंचायतीक दिवपाचें केला. कारण हे गरिबांक आमच्याय गोंयांत जे अत्यंत गरीब आसा तांकां लोकांक मेळपाक जाय. तेजी हे सगळ्या जाणांक पळोवपा खातीर पंचायतींनी आयच्यान स्पेंड करपाक कांय हरकत ना. मागीर तेंच्यांनी तो क्लेम करचो. पंचायत आनी तेजी पंचायत बॉडी आसा सेक्रेटरीक घेवन हें तेंच्यांनी ठरोवचें आसा म्हणून कोणायक व्हरून दिवचें न्ही. तेंच्यांनी ठरयता आसतना खंय तरी क्रायटेरिया दवरचो. किंवा BPL काही लोक खरे गरीब आसा बट ते BPLान ना. म्हणजे आतां सांगता म्हणजे BPLाक तशें एका एकट्याच्या घरांत 30-30 किलो तांदूळय पावल्या. ते अत्यंत गरीब जो कोण आसतलो जो आसा तेजे BPLान एका तांदूळ मेळोंक ना ताका ते दिवपाची मदत जी आसा ही तेंच्यांनी करची अशी म्हाका दिसता. ओके. आमी गिरणी चलोवपा खातीर पयलींच आमी परमिशन दिलां. तरी सुद्दां कोण आजुनूय आपल्याक विचारता बट गिरणी चक्का जे आहा पळय न्हू ते दिलें. सो दॅट म्हाका दिसता माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी 20 तारखेपर्यंत परत एकदां इकॉनॉमिकल एक्टिविटी खातीर सांगल्या. तरी सुद्दां फाल्यां गायडलायन येवपाची आसा. त्या गायडलायनीन कितें कितें रिलॅक्सेशन आसा ती पळोवन फाल्यां सांजे पर्यंत आमी स्टेटीची रिलॅक्सेशन जी आसा पळय न्ही ही दिवपाक शकतले. म्हाका दिसता आतां पर्यंत सगळ्यांनी संयम राखला. कोविडाच्या ह्या महामारीत गोंयकारांनी परत एकदां आमी जशें म्हणटा तशेंच जे लोक हांगासर आसा सगळे इतर राज्यांतले लेबर्स आसा हांगासर इतर राज्यांतले लेबर कॅम्पांचेर आसा लोकांचेर आसा तेंच्यांनी हांगाच रावचें. गोंय सरकारच्या वतीन तेंची जी काळजी घेता ती काळजी 3 तारखेपर्यंत आमी कंटिन्यू करतले. खंयसरूच दुमत आसचो ना. त्या खातीर कोणीच ह्या जाग्या वयल्यान म्हणजे वचपाचो प्रयत्न करचो न्ही. आमी सरकार पुराय सहकार्य म्हणजे सगळ्या लोकां खातीर सहकार्य करतले. सगळ्या लेबरा खातीर सहकार्य करतले. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान इतर राज्यांकूय हांव सांगपाक सोदतां की तुमच्या हांगासर आसलेले लेबर हांगा सुस्थितीत आसा वेवस्थीत रित्या आसा. पूण एखादो दुसरो बेश्टो धमक्यो दिवपा खातीर कितें म्हणजे आज म्हाका चीफ सेक्रेटरी उलयतालो की चीफ सेक्रेटरी UPन फोन केलो कोण तरी एकटो लेबर बेश्टीच धमकी दिता आपल्याक कडधान्य मेळना पूण जीव दितलो बीन अशें आसात. तेणें कन्फर्म केलें आमी थंय वचून ताका सगळें मेळ्ळें. तो आपल्याक सोडूंक जाय म्हणून हें करता. त्या ती अशा पद्दतीचें कांयच न करता आमी सगळ्या जाणांक सुस्थितीत हांगा रावपाची सगळ्यांची सोय केल्या. देव बरें करूं. 20 तारखेपर्यंत थोडेशे रावात. 20 तारखेपर्यंत परत कारण आमी म्हटलेलें 15 तारखेपर्यंत म्हणून पण 20 तारखेपर्यंत रावचें आमकां थोडी कळ सोंसची पडटली. 20 तारखेपर्यंत ना. सगळ्यांनी तुमच्या मनात आता 14 तारीख आमची बसलेली आणि त्याच्यातले मॅक्झिमम मायग्रंट लेबर हे आपल्या घरा वचपाक सोदतात. ते प्रचंड सध्या अस्वस्थ झालेले आहात. त्यांची मानसिकताय तितचे बिघडले म्हणजे ते काही स्टाफ काम करतात तांकां आता त्रास जावपाक लागला. ते व्हायलंट जावपाक लागला. सो आता जाला अशी की ही डेडलायन आता 3 तारखेमेरेन फुडें गेल्ल्या कारणान तांकां कशें शांत दवरप आणि त्यांच्या कडेन आता कशें हें करप कारण ती कसोटी लागल्या थंयसरल्या स्टाफांची त्यांच्या जवळ
तांकां समजोवप किंवा तांकां हें करप. सो तेचेर एक कितें तरी गव्हर्मेंटाक स्ट्रॅटजी ठरोवची पडटली. नाजाल्यार कांय जाण म्हणटात आमी उडके मारतले, कांय म्हणटात आमी मरतले, सुसायड करतले. ही इतकी प्रचंड परिस्थिती थंयसल्या स्टाफांची जाल्या की तांकां आतां कशें सोंपोवप हो तेंच्या फुडें आव्हान जालां. सो तेच्या संदर्भान सरकार कितें नेमकी स्ट्रॅटेजी आसा किंवा तांकां परत तेंच्या राज्यान व्हरपाक कितें अशा पद्दतीन आंतरराज्य स्तराचेर कितें चर्चा कितें चालू आसा? व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्ली तेन्ना काही मुख्यमंत्र्यांनी हो इश्यू रेज केल्लो, बट सेंट्रल गायडलायन येयल्या उपरांत आमी तांकां तेंच्या राज्यान धाडपाक शकना. आमकां फॉलो करचें पडटलें. तांकां 3 तारखे परत एकदां हांगा आमी तेची सगळी काळजी घेवपाची आमची तयारी आसा. त्या खातीर तांकां कशा पद्दतीन म्हणजे एकदां म्हणटा की आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांचे सुद्दां चॅलेंजींग आसा तांच्या फुडल्यानूय हो विशय की तांकां आतां 3 तारखे कशें थारून दवरपाचें. त्या खातीर आमी तांकांच घेवन काही जाणांक तांकां तेंचो मोबदलो कामाचो दिता आनी कामां सुरू केल्या त्या खातीर. कारण ते बेकार उरले जाल्यार चड अस्वस्थ जाता. म्हणून सुरू हा प्रयत्न. आमचे ऑफिसर सगळे तितके एफिशियंट आसात की ते हे बाबतींत काम आपलें चालू दवरतले. तुम्ही 20 तारीख देतो म्हणटा जाल्यार आतां सी पॅरिसांत ते 20 तारीख जावन देतो बिकॉज काल एक बायलेन गोवन सी पॅरिस शी सेड शी वूड डू हंगर स्ट्रायक इन फ्रंट ऑफ हिज रेजिडेंट. काय एक्शन जायना? हांवें आमचो रेजिडेंट कमिशनर दिल्ली आहा कृष्णमुर्ती, तेकाय हो विशय आतां हांवें पळोवपाक लायला आनी हांव आयज सकाळीं तेज्या कडेन उलयतालो. कृष्णमुर्तीक थंयसरलो जो नोडल ऑफिसर घातला तेज्या कडेन उलयलो. तेंच्यांनी सगळो म्हणजे कशें आसा हितूर 2 विशय वेगवेगळे म्हाकाय कळटा. फॉरेनाक आसलेले लोक आनी सी फेरर्स थोडोसो मातसो डिफरन्स आसा. सी फेरर्स मातशे खुबूच भियाल्ले आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी प्रेजेंटेशन रेडी केलां सी फेरर्साचें. आमचे 2 दिसां भितर पुराय पिक्चर रेडी जातलें. हांव हेज्या कडेन उलयलां. कदाचित फाल्यां आमचो डिटेल आमकां जो डेटा मेळ्ळा पळय न्ही तो डेटा आमी नोडल ऑफिसरा कडेन धाडटले. 1-2 दिसां उपरांत म्हणजे हेंच्यांनी डेटा धाडल्या उपरांत तो नोडल ऑफिसर हो डेटा जो आसा हो PMO सेक्रेटरी कडेन दवरतलो आनी मागीर पंतप्रधाना कडेन दवरतलो. आमी विशय हो सिरियसली मांडीत आसा. हांव त्या खातीर कृष्णमुर्तीक सांगलां कंटिन्युअसली फॉलोअप करून 1-2 ते 3 दिसां भितर म्हणजे 20 तारखेच्या पयलीं आमी प्रधानमंत्र्याच्या समोर हो एक्झॅक्टली डाटा आसात. आमचे इतके लोक सी फेरर हे शिपाचेर आसात, त्यो डॉक जाल्ल्यो आसा, हांगा अडकल्ले आसा. हो आमकां पिक्चर क्लियर जातलें. फाल्यां पर्यंत क्लियर जातलें ते आमी पंतप्रधानाच्या फुडल्यान दवरतले आनी तांकां ह्या विशयार सिरियसली लक्ष घालपाक परत एकदां रिक्वेस्ट करतलो. ना म्हाका अजून मेळ्ळो ना. हांव सगळो डाक म्हणजे चॅक करपाक पावूंक ना. सर आतां इकॉनॉमीक सिच्युएशन अफेक्ट जातलें. सो बजेटींग तुमी केल्लें पळय आनी तें अजून एप्रूव जावपाचें आसा. बट स्टील आर यू गोइंग टू रिवर्क ऑन युअर बजेट्स कारण तुमचे रिवेन्यू रिसोर्सीस आर गोइंग टू बी श्रिंकींग इट फर्दर. म्हणजे पुराय म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंट आसतलें, इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी आसतली, एक्सपेंडिचर कंट्रोल कमिटी आसतली, ही सगळीं जाणां काम करता. म्हाकाय थोडो वेळ जाय हें सगळें परत एकदां म्हणजे आमी बजेट मांडलेलो तो बजेट आनी आतां रिवेन्यू कितें येतलो हाजेर स्टडी केल्या उपरांत तेजेर भाश्य करप योग्य ठरतलें. सोशियल वेलफेअर स्कीम्स चालू उरतल्यो काय यू वील कट डावन ऑन देम? खंयचीच सोशल वेलफेअर स्कीम जी चालू आसा ती बंद करपाचो सरकाराचो विचार ना. कारण ह्याच सोशल वेलफेअर स्किमीचेर म्हणजे बऱ्याच जाणांचे उदरनिर्वाह जो आसा हो सपोर्ट जाता, तांकां चलता. त्या खातीर चालू आसलेली सोशल वेलफेअर स्कीम ही बंद जावची ना. अनएम्प्लॉयमेंट वाडटलें तेजेर हांवें सांगलें न्ही, हांवें त्या खातीर सांगलें तुका पंचायत लेवलाचेर पासून आमचो जो बेजीक काम करप सुरू आसा पळय न्ही तुला नक्कीच आमी सोल्युशनाचेर येतले. थँक्यू. हांवें सांगलें तुका जो पर्यंत सगळो रिपोर्ट येयना तो पर्यंत तेजेर अजून म्हाका नक्की तेजेर स्टेटमेंट करपाचो ना. सायकोलॉजिकल कावन्सिलींग जाय सर आत्तां तेजी तरी गरज ना. आमी तेजो विचार करता. आमची मेडिकल टिमूय तेजेर काम करता. तो ते विचार करुया मागीर. सुरू आसा ट्राफीक. आमचो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट विथ द पुलीस डिपार्टमेंट हे दोगूय जाण ताजेर एक कशा पद्दतीन मेकानिजम ठरोवप हें चल्लां. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती. हांव सकाळीं आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यांक हार घालून तांकां सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन मानवंदना आदरांजली तांकां दिली. त्याच बरोबर म्हणजे आमचे राज्य घटनेचे पुरस्कर्ते आनी ह्या समाजाक एकसंद दवरपी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हाका दिसता आज तेजी परत एकदां गरज आसा. माननीय मोदीजी जशें म्हणटा सबका साथ सबका विकास आनी सबका विश्वास. आमी सगळ्यांनी एकसंद रावप ह्या कोविडच्या महामारीच्या युद्धात
जर आमी जिखतले, ही लढाई जर जिखतले आसत जाल्यार सबका साथ हो गरजेचो आसा. ताज्या बरोबरूच सबका विकास जावंक शकता आनी सबका विश्वास तर अत्यंत गरजेचो. कित्याक आयज नाका जाल्ल्यो अफवा ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो अनेक जण पसरतात, बट तो विश्वास दवरप कोणाचेर तरी. त्या खातीर माननीय मोदीजीचेर विश्वास दवरात, देशाच्या पंतप्रधानाचेर विश्वास दवरात. ह्या महामारीच्या लढाईंतल्यान आमी निश्चितच जिखतले. थँक्यू. पॉझिटिव्ह जाले ते नेगेटिव्ह जाले आता जास्तच्यान 500 नेगेटिव्ह जाले ते परतच पॉझिटिव्ह जाले. तर तेंचे हेजेर कितें इफेक्ट आमची मेडिकल टीम जी आसा पळय न्हू, ताजेर स्टडी करीत आसा. ताजेर केन्ना तरी परत एकदां सांगता हांव मागीर. हय.